सगळ्यांक नमस्कार आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाक पूरा जनाक स्वागत. आज हांव एक विशेष एपिसोड शूट करू आयला. खंय ही कसले म्हण सांगून तुम गेस करू येता पळया. फर्स्ट हांव आमगेले गेस्ट आपयता. यो अंजली. ಈ अंजली मिगेल नाती म्हळ्यार मिगेल भाचेल चेली मिगेले निसाल चेली. अंजली हुडग आसस की तुमकां कोणाकय आम्ही 2 वर्स पुढे अंजलीला शूट केला. एक कुकिंग विथ फॅमिली म्हणून एक आमगेले सिरीज आंतू अंजलीला आम्ही शूटिंग काढला हांगा गोवा आसचे अंजलीन आमकां एक सुपर टेस्टी जावन आशिल्लें बर्न्ट गार्लीक रायस न्हू अंजली. आमगेले विक्षकांक उडग आसचे पुरो अंजली पळयलेलें ना जाल्यार अंजली ते एपिसोड पळयाची हांव आमगेले डिस्क्रिप्शन बॉक्सा भितर अंजलीले ते कुकिंग ते व्हिडिओचे लिंक दिता. आता मी आज कुकिंग करून आयल्याची अंजली हांव ते दुसऱ्या शुटिंगा वेळार सांगिल्लें अंजली मल्टी टॅलेंटेड चेडूं आमगेले फॅमिलीचे म्हण सांगून ते दिस आमी कुकिंग टॅलेंट पळयत गेले. आज आमी विंगड कसं टॅलेंट्स आसा तिणें कसं अचीव केला म्हण सांगून पुरो पळोवया. अंजली आमगेले हे एपिसोडाक तुमकां स्वागत. 2 वर्स फुडें म्हळ्यार अंजली मोस्टली त्या टायमार 6th स्टँडर्ड आशिल्लो अंजली 8th पावली अंजली. ओके आमी आतां पणजी मानतो अंजली घरकड आयल्याची. आता आमकां अंजली काय एक्सप्लेन करता कसं तिणें अचीव केला म्हण सांगून मागीर ती आमकां त्या परत दाखयता. अंजली आतां तूं आतां रिसेंटली खंयची एक्झिबिशना पुरो पार्टिसिपेट केल्ले कसं की पुरो एवॉर्ड्स पुरो तुका मेळ्ळे म्हणल्यार कसं एक्झिबिशन तें आम्ही त्या एक्झिबिशन माय ओन कलेक्शन म्हणून आसता ते गोवा सायन्स सेंटरान ऑर्गनायज केलेलें. हांव म्हगेलें कॉइन कलेक्शन ते डिस्प्ले केलें. ओके आतां म्हणल्यार अंजलीले कॉइन कलेक्शन ते सायन्स सेंटराचे त्या एक्झिबिशनात तेणी डिस्प्ले केल्ले म्हणल्यार कॉइन कलेक्शन्स म्हळ्यार तितून कंडापटे कॉइन कलेक्शन्स आसा आमी पळोवया ते अंजली आमकां ते दाखयता. आतां अंजली बोर दवरला हांगा अंजलीन पुरो तिगेले कलेक्शन्स. आतां म्हाका हे कॉइन कलेक्शन्साचे कसले गोतना म्हाका थोडे सांगून दी पळोवया. हे कसाने हे फेमस रुलराचे कॉपर कॉइन हे सिकंदर लोदी हे शेर शाह सूरी हुमायून अकबर औरंगजेब एंड पेशवा महाराज म्हळ्यार तांगेले टायम पिरियड आशिल्ले कॉइन्स तेणी खंयची कॉइन क्रिएट केलेले ते हांगा आसा. एक कॉइन आसा हांगा. ओके हे ग्वालियर किंगडमाचे टायमार न्हू माधवराव ग्वालियर माधवरावाचे ते 1886 to 1925 तशी टायमाचे आमी गेला कॉइन्स आसा. ती 1956 1957 and 1958 ते पायस पेस ते हांगा आसा. ताका विंगड नांव आसाची न्हू वय. हे ब्रिटीश इंडियाचे कॉइन्स ऑफ किंग जॉर्ज द 6th या हाफ अना निकल ब्रासाचे पुरा डिफरंट टायप्स मटिरियलाचे आसा. हे पुरा आमी सान आसतना म्हणटा आशिल्ली गो एक आणो अर्द आणो म्हण पुरो आयकलां हांव आयकलां हांव पळयनी आशिल्लें हांव तुगे लागीं पळयता आसा. ते ईस्ट इंडिया कंपनी ते हाफ अना 1/4 अना हाफ पायस एंड 1/12 ऑफ अना हे पुरा हांगा आसा आनी त्या ईस्ट इंडिया कंपनी टायमाच हांगा आसा. ओके हे कसं आल्बम अंजली कसं काय आल्बम दिसता म्हाका. ह्या बुका भितरी 2 रुपये 5 रुपये आनी 10 रुपयाच्या 1947 चुकून 2025 कितले कॉइन्स रिलीज जाला ते पुरा हांगा आसा. ओके 1945 दुखून 1947 दुखून म्हळ्यार आफ्टर इंडिपेंडन्स वय आफ्टर इंडिपेंडन्स चुकून कितले कॉइन रिलीज जाला पुरा हांगा आसा. आतां रिसेंटली आशिल्ले 2025 आशिल्ले. वय ओके फायल अंजली आतां ह्या डिफरंट कंट्री कॉइन त्या पुरा हांगा आसा. खंयच्या मिगेला आशिल्ल्या ह्या फुल्ल पेज USA हांगा रशिया सिंगापोर तायवान स्पेन हांगा ब्राझील चायना हे पुराय आत्ताच की तांगेले नाही तांगेले फुडले थोडे आतां चलता आसा थोडे ओल्ड चलना. हे पुरा हे फुल इंग्लंड हे पॅराग्वे नेपाल कॅनडा हे पुरा इंडियन कॉइन्स हांगा पुरा ते ओल्ड हाफ अना 1 पैसा अंजली हे पळय हे 1 पैसा हे 2 पैसा पुराय नाव
आमी ल्हान आसतना म्हळ्यार म्हाका दिसता एक अरावंड एक 55 इयर्स फुडें 50 to 55 इयर्स फुडें हे चलत आशिल्ले हे 2 रुपये 2 पैसाचे हे कॉयनस पळय हे आमकां फुडें चॉकलेट नाही फुडें पेपरमिंट म्हणटा आशिल्ली चॉकलेट नाही आत्ताच्या वरी पेपरमिंट म्हणटाचे तुमी आतां पळय ते लेमनाचे न्ही पुरो मेळटा पळय तसं आमकां मेळटा आशिल्लें हे 1 पैसा दिल्यार आमकां घरकडे कोणें आयल्यार तांणी वतना सल दिवचें आमकां 1 पैसा 2 पैसा आमकां भारी खोशी $1 दिल्या वरी वच आनी हे पुरो तेदनाचे हे पुरो आमी ल्हान आसतना आशिल्ले कॉयन्स हे पुरो हे पळय अंजली आका हे नवे मुक्काल कसं की म्हणटा हाका हे व्हडलो मुक्कालो म्हणचे फुडें हाका हे हांव म्हळ्यार म्हाका कुडक आसा तेन्ना हे चलतर ना हे कॉयन तेन्ना ते ओल्ड कॉयन म्हणटा आशिल्ले हाका मिगेले मम्मान न्ही पुराय हे दवरून तीळ करचें आशिल्लें कुंकुमा तीळ करचें मुगो फुडें आतांच्या वरी स्टिकर ना तेन्ना हे दवरचें पळय हाका पळयलें हांगा ओडटा हांत भितर मेंतोल लावचें मेंतोल लावन हांत भितर कुंकुम घालून तीळ करचें फुडें रावंड शेप येवच्याक आतां अंजली हे कसं आतां फुल्ल करन्सीस दिसतास म्हाका ये मिगेल नोट्स ऑफ इंडियन ये पूरा 10 रुपयाच्या 1 रुपये 2 रुपये आणि 5 रुपये फूड म्हळ्यार एक ओल्ड करन्सीस नवे आणि ये 10 20 आणि 100 डिफरंट टायप्स ऑफ 100 रुपीसा नोट डिफरंट टायप्स ऑफ 500 अशी आणि हांग 500,000 ते बॅन जेन्ना वय ते आशिल्ले मिगेला ते हांग घाल्यावा आतां हे फॉरेन स्टार्ट जाता पुरो फॉरेन करन्सीस वय फॉरेन करन्सी स्टार्ट जाता हे जायर आनी दिसता पळय वय ह्या पुरा विंगड कंट्रीज त्या रायटींग आसा ते वाजू जायना बट हे हांग जायर म्हूण बरयला पळय वाजू जाता मागीर हांगा मिगेल्या वेन्युझुएलाचे एक हे आसा तर तेंगे फेमस रुलर्स आनी अशी नावां ते नोट्सार आसा 2 रुपये 100 आणि 5 हे पुराय आत्ता इथे कंट्रीसा चलतस की थोडे नोट पुराय थोडे चलता थोडे चलना थोडे मस्त ओल्ड आशिल्ला त्या बंद जाला चलच्या याद पळय $10 million ऑफ झिम्बाब्वे ते आतां इंडियन रुपीजांना फ्यू थाउजंड आसतले तांगेले व्हॅल्यू उणी ना आतां या पळय आपास वेन्युझुएला आतां मस्त वेन्युझुएला आसा हांग 20 10 5 100 हांगा 10 10 5 2 2 5 हांगा 100 100 50 50 20 20 2000 1000 500 500 पूरा वेन्युझुएलाची नवा आणि हांगा हायेस्ट तेंगा हायेस्ट या 20,000 10,000 आणि 5,000 आतां या हायेस्ट या कसं म्हणच्या व्हॅल्यू आशिल्ला आतां $100,000 कितले झिरो आसा हांगा $5 million हांगा $500,000 आणि हांगा 500,000 झिम्बाब्वेचे म्हळ्यार आतां आमकां तो 5 अशी कितले $100,000 म्हणून आमकां करन्सी ना न्हू आमकां इंडियान आमी ते कितले 500 रुपीसा नोट्स बट तांकां जाल्यार तितले व्हॅल्यू अशी करन्सीच आसा न्हू आतां स्टिल्लस की वय असं ते इंडियन रुपीजान थोडे थाउजंड वय ते कन्वर्ट करतना उणी जाता म्हणून ओके आतां या पुरा या पाकिस्तानाच्या हे नेपाळाच्या या ब्राझील मागीर या नेपाळा पासून हे तुगेल बिझीची स्कूलिंगा टायमार तू कितलें होमवर्क पुरो इतलें आसता गो अंजली स्टडीज करच्याक आतां तूं हायस्कूल पावली 8th स्टँडर्ड तांतू मध्य हे पुराय करता हे कॉइन कलेक्शन्स मात्र न्ही आनीक हे आसता गेले टॅलंट्स आतां हे तर हांव सांगता तुमकां ओके आतां हे पुरो खंयचे या पूरा डिफरंट कंट्रीज मिगेले एक द स्मॉलेस्ट नोट आसा त्या हांगास पळा दिस इज द स्मॉलेस्ट नोट आय हॅव एक चायनीज आसता एक नोट ते तुगेल कलेक्शन्स तुला स्मॉलेस्ट नोट मिगेला आसा
खुशी जाता नव्हे इतलें सान चेडणां तयार वर्स तिका इतलें सान चेडणान कसं पुराय कलेक्शन्स केला पळयाची हे अंतूल साधारण एक 80% नोट पळयनी हांवें म्हाका जी कसलेंय गोतना या पळय कोरियन या कोरिया सुकून नोट 5000 हे जाल्ला इतले करेन्सीस असतो गेला कलेक्शन्स नवा आता अंजली हे कसाला या कॉमेमोरेटिव्ह कॉइन्स ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान रिलीज केलेला बट ते लिमिटेड एडिशन म्हणून ते हे यूज नाता मार्केटांत मेळना आमकां ओपनांत आसना नवा या राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसादचे 125th बर्थ एनिवर्सरी म्हणून ते 100 रुपी कॉइन केलेला ओके मागीर नेक्स्ट 150 रुपीज ऑफ रवींद्रनाथ टागोर तो 150 बर्थ एनिवर्सरी म्हणून 150 रुपीज केला कॉइन हे मागशी तोगेर फोटो आसा हे आतां आमकां ओपन मार्केट आसना हे तांणी रिजर्व बँकान रिलीज करचे मात ते हांगेले लिडर्स हांगेले रिलीज मात केला ओके ओके हे आता त्या शहीद भगत सिंगाची बर्थ सेंचुरी केन्ना तो ओपन जाल्लो तेन्ना एक कॉइन केला 100 रुपीजाच्या वय आसपळंगा ओके या 100 रुपीज 75th ऑफ दांडी मार्च सेलिब्रेशन म्हणून 100 रुपीजाची कॉइन केला मागीर ह्या खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशनाच्या 50 इयर एनिवर्सरी म्हणून 50 रुपी कॉइन केला आता या मेन 550 रुपीसा कॉइन 550th प्रकाश पुरब ऑफ श्री गुरु नानक देवजी त्याची 550 सेलिब्रेशन ताका त्यांनी 550 इयर्साचे 550 रुपी कॉइन केला अंजली हे कसं म्हाका 5 रुपीसा कॉइन दिसता हे 5 रुपयेचे इंदिरा गांधीची कॉइन तुका दिसता हे 5 रुपीची इंदिरा गांधी त्या व्हॅल्यू लो आसताला 5 रुपी म्हणून बट त्या इंडियन व्हॅल्यून मस्त हाय आसा 4000 रुपये कोणी मॅक्झिमम आसता हाका एक कॉइनाक म्हळ्यार ताजी व्हॅल्यू एक्चुअली 5 रुपीज बट आमी ते घेवच्या परचेस करूं गेल्यार 4000 रुपीज व्हॅल्यू आसात इतलो ओल्ड आस म्हणून ताका 4000 रुपये 4000 ओके अंजली हे कसं न्ही एक बॉक्स बर आस मुगो कॉइन्स हे कसं न्ही हे पुरो कसा त्या फोल्डरा दाखयलें न्हू हांवें हांगा पुरो डुप्लिकेट आसा 25 पैसा फुल्ला 28-25 पैसा हांगा या फुल फॉरेन करन्सी डबल आशिल्ली जाल्यार त्या पुरा हांतू आसा म्हाका इतले कॉइन्स दाखयले तुवें तुका कॉइन कलेक्शनाचें इन्स्पिरेशन खंय तुकून आयलें कशी स्टार्ट केलें तुवें मिगेल अम्मा सान आसतना कॉइन्स कलेक्ट करता आशिल्ली मागीर ती पळोवन हांव ती हॉट जाता ती म्हाका थोडे कॉइन्स म्हाका दिल्या मागीर म्हाका दिसलें हांव कलेक्ट करता पूण ते मस्त हॉट जाल्यार मागीर ते डिस्प्ले करचे लागले हांव एक्झिबिशनान मागीर तुका लागता पप्पा तुका पुरो सपोर्ट करता फॅमिली मेंबर्स आनी तांकां एक ओल्ड कॉइन दिसल्यार म्हाका हाण दिता मिगेला एक ट्रेजर आसा ह्या मिगेल बप्पा म्हाका दिलेला आतां हेजे भितर मस्त ओल्ड कॉइन्स आसा 1 पैसान आशिल्ली मिगेल आतां हांक आसा आतां ह्या मस्त ओल्ड ट्रेजर म्हणून तो सेफली अशें दवरला ओल्ड म्हळ्यार याके बापा मान खंय सुकून कलेक्ट केलें तिगेला मान तिका दिलेला ओके म्हळ्यार तुगेले पिज्जा माले न्हय तुगे ग्रेट ग्रँड मदर आले कॉइन कलेक्शन्स हे ते जनरेशन पास डावन आतां तुगेले 5th जनरेशन आयला आतां म्हाका एक स्मॉल रिक्वेस्ट आसा तुमगेलो एक ओल्ड कॉइन जो तुमकां नाका जाल्यार म्हाका डोनेट करची आनी मिगेल मम्मा म्हाका हाण दिताची अंजली रिक्वेस्ट तुम्ही पुरो जनान ऐकलें तिगेले इंट्रस्ट पळयलें कितले ह्यूज कलेक्शन्स आसा तिगेले म्हूण पळयलें तशें तुमगेल्या कोणा लागीं कॉयन्स आसा तुमकां नाका वय म्हूण जाल्यार आमगेली ईमेल ID आसा तुमी म्हाका ताजेर तुमगेलें आसा म्हूण सांगून म्हाका मेल केल्यार हांव तुमकां कॉन्टॅक्ट करता मागीर ते कशें हाडचें म्हूण पळयता अंजलीले कॉइन कलेक्शन्स तुमी पळयले
हे मात नाही आणि काही तिगे टॅलेंट्स असं म्हणून सांगितलं ती आम्ही 2 वर्स पुढे शूटिंग करताना सांगितलं ती जिमनास्टिक्सान बारे हुशार आसा तीन स्टार्ट केला मात्र तेन्ना आता 2 वर्स भितरी तीन तांकां मस्त अचिवमेंट्स केला ते तीच आमकां सांगता आनी एक्सप्लेन करता. Steve, start please. अंजलीले जिमनास्टिक्साचे तशीच स्विमिंगाचे पुरो थोडे क्लिपिंग्स हांव घाला हांगा तुमी पुरो पळोवयात ते. आता आमी अंजली अचिवमेंट्स पळोवचे आयल्याची हांगा दिसता तुमकां व्हडले कलेक्शन सांगा अंजलीक मेळ्ळेले मेडल्स कप्स पुरे. आता जिले नॅशनल लेवल पुरो सुमार मेळ्ळेले आसा. अंजली सांग आमकां दाखय आमगेल्या विक्षकांक. या म्हाका फर्स्ट नॅशनल लेवल ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळेलें. मागीर आयज ऑफ इंडियाचे या फिज ऑफ इंडियाचे सेकंड मेडल म्हाका ह्या वर्स मेळ्ळेलें ब्रॉन्झ. हे पुरे अंजलीना खंयच्यान काडलेला मेडल सांग. जिमनास्टिक्स स्विमींग आनी थोडे कॉइन कलेक्शनाचे. हांगा कॉइन कलेक्शन आसता. खुशी जाता आमगेले चेडवान अशें पुराय अचिवमेंट्स घेतना तांगेले अवॉर्ड्स पळयतना मस्त खूश जाता. जाल्यार तांणी ते अचिवमेंट करता जाल्यार तांगेले पेरंट्सान कितले की ताका सॅक्रिफायस करता जाता तांगेले डेली लायफान भितरी कितले की ते चेडवान म्हाका वचुका बट तांणी ते केल्लेले हावस बापसून ते वावंट काडलेले अशें आनी अवॉर्ड्स आनी घेवन येतना सार्थक म्हणून दिसता म्हाका ते कसं अवॉर्ड कॉइन कलेक्शन मिगेल कॉइन कलेक्शन लास्ट इयर अवॉर्ड माय ओन कलेक्शन. अंजलीले अचिवमेंट्स पुरो पळयलेत मेडल्स कप मेळ्ळेले पुरो पळयले मस्त खुशी जाता नवा. हे इतले तिणें अचीव करच्याक हांव म्हणलें तिगेले पेरंट्सान मस्त तिका सपोर्ट केला. तशी हांव हे एक व्हिडिओ करूं कारण कसं म्हळ्यार तिगेले आवरी मस्त चेडूं आसाची त्या चेडवांक तांगेले पेरंट्सान बरी सगळो दिवस शिकचे ट्युशन्सां वचचे ते मात्र न्ही तांकां कसला इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगून फायंड आवट करून तांकां सपोर्ट करून तेवूय आमगेले शिकवण वटोवची तेवूय मुखार व्हरका. तशें इन्स्पायर करचे खातीर जावन हांवें एक व्हिडिओ केलेले. तुमकां पुरो जनाक हे व्हिडिओ इश्ट जाला काय म्हूण लागता. इश्ट जाला काय म्हूण जाल्यार आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाय सबस्क्रायब कराची आनी आजी बगे तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालाची. अंजलीक पुरा जनाय ब्लेस कराची तिगे नेक्स्ट फ्युचर आनी काही लायट ब्रायट जगो तिका आनी काही मस्त अचिवमेंट्स पुरा करूं जगो म्हूण सांगून आमी पुरा जन वटो तिका विश करूया. सगळ्यांक धन्यवाद.